ते भुरग्यांक अशें दिसतालें की खंय तरी रॉंग जाला म्हणून ते प्रोटेस्ट करपाक भायर सरलेले आनी प्लेकार्ड घेवन येवपी लोक डिफरंट आशिल्ले. सो एक मनीस प्लेकार्ड घेवन येता आनी हेजो ब्लेम आमी सगळे प्रोटेस्टरांचेर घालूंक शकतात न्हू. पूण अमरीन शेख जे आशिल्ले ते एक कॉजा खातीर फुडें जाल्लेले, ती म्हणजे नीट पेपर लीक. त्या वेळार तुमी कित्याक तेका सपोर्ट केलो ना? सो जो मनीस प्लेकार्ड घेवन आशिल्लो तेका बेल मेळटा, त्याच रातची बेल मेळटा आनी मागीर ही सगळी हे करचे पेक्षा तुमकां समज आतां हॉनेस्टली समज प्रोटेस्ट बी कितें करपाक जाय जाल्यार तुमी पुलीस स्टेशनाचे भायर किंवा होम मिनिस्टरा कडेन वचोन हो डिमांड घालपाक जाय आशिल्लो की तेका कित्याक सोडलो काय म्हणून. जो सुधाकर बडगुजर जो आसा तो बीजेपीन जॉइन जाता 2025 हे प्रज्ञा सिंग ठाकूर आसा ते बीजेपीन जॉइन जाता 2019. सो अशें कितें जाता की बीजेपीन जॉइन जाली की बाबा इतले व्हडले एंटी नॅशनल जे क्रायम तेंचेर लागलेले ते निवळ जाले, पूण तुमी एक अनपार्लिमेंटरी वर्ड वापरलो म्हणून. सो हो वर्ड वापरप कितले पर्यंत सारकें अशें दिसता तुका? नमस्कार योकार. आम्ही पळयले फाटल्या दिसांनी एक आंदोलन जालें, जेनझीचें आंदोलन. नीट पेपर लीक प्रकरणाचेर हे जे आंदोलन आशिल्लें ते बरेंच गाजलें. ते दिल्ली ते गोंयान मेरेन हे आंदोलन भरपूर गाजलें. मागीर ह्या आंदोलना उपरांत आनी एक बोवाळ असो सुरू जालो, तो जेनझीचे मदीं असो सुरू जालो, तो म्हणजे उमर खालीद. आमच्या खुबश्या गोंयकारांनी उमर खालीद हो कोण आनी हे जे नांव आसा तें आयकोना आसतलें. पूण हालीं तें नांव गोंयान पावलें. जेन्ना हे नीट पेपराचें जें आंदोलन सोंपलें तेजे उपरांत हें नांव गोंयान पावलें आनी खंय तरी असो बोवाळ जालो की उमर खालीद आनीक तेजे नांवाचे बोर्ड येयले, तेका रिलीज करात म्हणून बोर्ड येयले आनीक ते आमकां दिश्टी पडले. मागीर तेजे उपरांत खुबसो बोवाळ जालो. सो अशेंच ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर आमचे मदीं उलोवपाक लागून आमी हाडलेले आसा करिना शिरोडकर. सो करिना शिरोडकर हे बीजेपी युवा मोर्चाचे जनरल सेक्रेटरी जावन आसा. वेलकम करिना. सो त्या दिसा जो बोवाळ जालो, डायरेक्ट आमी त्या दिसाचेर या. सो त्या दिसाक जो बोवाळ जालो नीट पेपराचे जे पेपर लीक प्रकरण आशिल्लें तेजेर खंय तरी मिनिस्टरान रिजायन दिलो, युनियन मिनिस्टरान रिजायन दिलो. सो ते सेलिब्रेशन करतना आमी पळयले खुबशे लोक आझाद मैदानाचेर आशिल्ले. सो आझाद मैदानाचेर तो बोवाळ जालो आनी तो बोवाळ जावन उमर खालीद हो प्लेकार्ड येयलो थंय आझाद मैदानाचेर येयलो. हे सगळें जावन तुमकां थंय पुलीस स्टेशनार थंय बोवाळ करचो पडलो ते प्लेकार्डाक लागून. थंय पुलिसांनी ताका डिटेन करून व्हेले, जो कोण प्लेकार्ड घेवन येयल्लो ताका डिटेन करून व्हेले. पूण वॉट मेड यू टू कम दे? पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की भारतीय जनता पार्टी वॉज ऑलवेज विथ द स्टुडंट्स. इफ इट वॉज विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेस्टा खातीर आनी जे पेपर लीक जाल्ले आमचे एड्युकेशन मिनिस्टरान सुद्दां रिजायन केलेत आनी ते फूल निटाचो विशय घेवन भुरगीं आझाद मैदाना कडेन आयिल्लीं सेलिब्रेट करपाक. आमी तेजे विरोध ना, या सेलिब्रेट करा. पूण आझाद मैदानार तुम्ही फ्री उमर खालीद म्हणून प्लेकार्ड घेवन येता तेजे आमी निषेध करता, विरोध करता. बिकॉज उमर खालीद हो कोण? जो मनीस अफजल गुरू जो सिंपथायझर आसा तेजे संदर्भान तेणें JNU युनिवर्सिटी 2016 एक कॉमेमोरेशन टुवर्ड्स हिम फॉर हीज पनिशमेंट एंड सेंटेन्स. ही हॅड रिमूव्ड अ protest in the university in 2016 आणि ते प्रोटेस्टा निमित्तान तेणें खुबशे घोशणा घेतलेले, नारे मारलेले which were against our nation. For example, let me give you few. CRPF पे हल्ला बोल, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा. Now who is Afzal Guru? Afzal Guru is a terrorist. He was the one who had attacked our parliament in 2001. आणि जो मनीस एक टेररिस्टाचे सिंपथायज करता, we can never expect him to be a person की बाबा तो आमच्या देशा खातीर कितें बरें चित्ता. जो आमच्या देशाचे पुलिसाक हल्ला बोल म्हणपाक सोदता, who wants to say CRPF हल्ला बोल, अफजल गुरु के खून से इनकलाब आएगा. What is all this?
उमर खलीद वॉज अ सिंपथायझर ऑफ हिम आणि तुम्ही आयज आझाद मैदानाचेर येता आणि तेजे सिंपथायझर म्हणून प्लकार्ड घेवन रावता. कमिंग टू शजील इमाम. ना हू इज शजील इमाम? जो मनीस आमचे नॉर्थ ईस्ट भारताचे नॉर्थ ईस्ट एरिया आसा पळय, पूर्वांचल एरिया, तेका जे चिकन नेक आसा विच कनेक्ट्स द नॉर्थ ईस्ट टू एक्चुअल इंडिया, he wants to block that, choking that, and no military supplies to be reaching them, no military interference towards the northeast. What is this mindset? तुम्ही हसले मनशांक जर sympathize करता जाल्यार it is a serious question. पण हो जो मॅटर आसा तो ऑलरेडी कोर्टान आसा हय. अशें आमी म्हणूंक शकता. हय. आनी हो मॅटर कोर्टान आसा अजून तो प्रूव जावना. हय. कळ्ळें. Correct. सो आतां समज कोणी अशें रिलीज करात बी म्हणून प्लेकार्ड घेवन येता आनी तेणें आपली इच्छा दाखयली, आपल्याक जें कितें जाय तें दाखयलें, म्हणजे तो मे बी तेजो सपोर्टर आसतलो. सो हितून अशें मोठें कितें रॉंग जाता? पळय, कमिंग टू देर वॉज दिस गाय कॉल्ड मसूर अझर. Now who is Masoor Azhar? Indian government had arrested him and there was a plane hijack, which was the plane was IC814 or 184, I'm not sure, which was coming from Kathmandu to Delhi. तो plane hijack जावन अफगाणिस्तानाक पाविल्लो. आता in return of that, before all of this happened, there was a small म्हणजे वारेर वयता पळय कशें फ्री मसूर अझर तशें स्टार्ट जाल्लें मसूद अझर. आतां टू रिलीज दोज पॅसेंजर्स, आमचे जे भारतीय पॅसेंजर्स आशिल्ले तांकां रिलीज करपाक इन एक्सचेंज दे हॅड आस्क्ड फॉर मसूर अझर विथ अनदर 3 अक्युज्ड. नाव दीस ऑल कनेक्ट्स टू अ सिरियस इशू की बाबा आमी फाल्यां जर एक मनशाक हू इज अंडर UAPA फॉर सिरियस क्रायम तांकां सिंपथायज करता जाल्यार वॉट आर वी मुवींग फॉरवर्ड टू? आनी बरें तुमी सिंपथायज करता जाल्यार आमचे भुरग्याचे निटाचे प्रोटेस्टाक हायजॅक करून कित्याक सिंपथायज करता तुमी? देर शोज अ हिडन मोटीव बिहायंड इट. सेकंडली, ती मास्क घालून जी आशिल्ली, तुमकां जर मास्क घालपाक आसा आनी प्रोटेस्ट तुमकां जर इतले प्रोटेस्ट तुमी मास्क काडा न्ही. हे आतां तुमी म्हणटा पळय, आतां पळय हा, जेन्ना प्रोटेस्ट म्हटलो तुवें तेन्ना प्रोटेस्ट म्हटलो तेन्ना प्रोटेस्टर्स येयले. येस. ओके. येस. जे तांकां दिसतालें की कितें घडलें तें रॉंग घडलां म्हणून ते भायर सरलेले भुरगे आशिल्ले. Yes. ते तुजे आनी म्हाजे वयाचे तशे भुरगे आमी धरुया. हय. सो ते भुरग्यांक अशें दिसतालें की खंय तरी रॉंग जाला म्हणून ते प्रोटेस्ट करपाक भायर सरलेले. Correct. आनी प्लेकार्ड घेवन येवपी लोक डिफरंट आशिल्ले. हय. सो एक मनीस प्लेकार्ड घेवन येता आनी हेजो ब्लेम आमी सगळे प्रोटेस्टरांचेर घालूंक शकतात न्हू. No, we are not blaming the entire protesters. We are not at all blaming the protesters. First and foremost, कोण आयिल्ली पळय ती गोंयकारूय न्हय. सो आतां म्हाजो प्रश्न आसा की तांकां गोंयां हाडलें कोणें? कोणी शें दिसता तुका? That is what I am requesting our police forces to investigate about. ती गोंयां पावली कशी, त्यांचो सर्कल कितें तें आमकां वी नीड टू नो द इंटरनल डिटेल अबाउट ऑल ऑफ इट. म्हाका इतले विश्वास आसा की आमचे गोंयकार भुरगे केन्ना तसले प्लकार्डां बीन घेवन उबे रावचे ना. इतले म्हाका विश्वास आसा की बाबा आमी इतले तरी स्टेबल आसा की बाबा आमी ते प्लकार्ड घेवन थंय फ्री उमर खालीद म्हणून केन्नाच उबे रावचे ना. आनी आय एम 100% शुअर की हाफ ऑफ दोज गोवन्स वर नॉट इवन अवेअर दॅट देयर वॉज अ प्लकार्ड बीन होल्ड केप्ट देर. पण हितून तूं आतां ते अमरीन शेख जे लिडर तेंचे आशिल्ले तेका तूं ट्रॅक करता? सी अमरीन शेख ते कित्याक तेजे हालीं आमी पयले इंट्रोगेशन जाता, खूब अशे पुलीस तेजे इंट्रोगेशन करतात, खूब तेकाय खूब कितें सोंसचें पडटा. हय. सो तेका तूं कशें पळयता? सी अमरीन शेख she is connected to this NGO. She is the secretary of this NGO. Uzwad. Ata Uzwad. Ata to Uzwad has taken permission for this protest. Correct? Now, if they have taken the permission for the protest, they should be aware ki baba protesta khatir kon kon yeta. Secondly, in a video which has been circulating, जो भुरगो आझाद मैदानाचेर तो प्लकार्ड घेवन आशिल्लो, तो प्लकार्ड पयलीं बॅगान आशिल्ले तेज्या. He spoke to Amreen something in her ear, whatever it is, and तेणें कितें म्हणलें तें we don't know, but it is there. I am not saying की बाबा हांव थंय आशिल्लें आनी म्हणून पळयलां. It is on the social media, it is everywhere. After she says yes or thing, he removes the placard and he holds the placard. So my question is, who was that boy? How she knows him? Is my question.
सी फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फावटी प्लॅकार्ड येयली, एक म्हापसा येयली, हय. एक पेंजीम येयली. हय सो जेन्ना कोणी प्रोटेस्ट ऑर्गनायज करता आनी कसली एक मिटींग सुद्दां आसूं ऑर्गनायज करता आनी तितून कोण सपोर्टर्स येता, हेजो अर्थ असो न्हू की बाबा जी कोणी ऑर्गनायज केल्या तेंचोच कोण तरी तो मनीस तो प्लॅकार्ड घेवन येयला आसतलो. ओके, आनी जो व्हिडिओ तूं सांगता, जो व्हिडिओ पळयलो बीन म्हणून जो तूं सांगता, तो व्हिडिओ मे बी तो दुसरें कितें उलयला आसतलो. जर आनी कितें उलयलें जाल्यार आफ्टर नॉट इवन अ फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड ही हॅज रिमूव्ड द प्लकार्ड. नॉट इवन अ फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड ही हॅज रिमूव्ड द प्लकार्ड एंड ही स्टँडिंग विथ द प्लकार्ड. पण हेजो अर्थ असो न्हू की अमरीन शेखान ताका सांगला I am not blaming ki baba Amreen Sheikh or whatever. My question is, baba, who is he? She should answer. No, if she knows, if उलयता, आता फाल्यां माझे कडेन कोण उलोवपा येयलो, for example, I will know that person, then only I will talk to him. No, आता फाल्यां म्हाका कोण हॅलो म्हणल्यार ओके, that is a different question. You are having a conversation, तो तुजे कानान कितें सांगता. So answers on that should be given. पूण अमरीन शेख जे आशिल्ले ते एक कॉजा खातीर फुडें चल्लेले, ती म्हणजे नीट पेपर लीक. Yes. त्या वेळार तुमी कित्याक ताका सपोर्ट केलो ना? But we always supported the protests and the protesters. We were never against it. आम्ही केन्ना विरोध करूंक ना तेंचे. आता आमकां खबर आसा सरकारान आपले मीन्स मान्य घेतले की बाबा हय पेपर लीक जाला. We are taking steps to regularize the issue, correct the issues which have been done. The first Andolan was done by ABVP in Delhi outside NTA office. The first agitation जो जाल्लो तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदा थ्रू जाल्लो outside NTA office. Now coming to the protest, we know that our government is taking steps to correct the mistakes which have been done. CBI inquiry direct start केली. त्या CBI inquiry थ्रू 13 अक्यूज्ड आमकां मेवले. आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीन सुद्धा सांगला की फास्ट ट्रॅक कोर्ट केसेस स्टार्ट करतले आमी. प्लस हे सगळें मागीर सांगले. हय हय मागीर सगळो बट प्रोटेस्ट CBI inquiry had started before. CBI जो inquiry आसा तो स्टार्ट जाल्लो. ओके, 13 accused were caught. So it is a process which has to be done. आता फाल्यां रेजिग्नेशन सुद्धा मागले, you need to also see other aspects of it. No, आता it's not that ki he has not resigned. He has resigned for the students. He has resigned for the peace of Bharat. पण तेणे खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आशिल्ली दिसून तुका? घेतले न्ही तेणेन. ना, पूण जेन्ना तेका एक वटच्यान पळयात हे भुरगे सगळे तेका एक आरोपी म्हणटात, पूण लोकसभेन जेन्ना तेजी एंट्री जाता तेन्ना सगळे MP तेका घोशणा दिवन तेजें स्वागत करतात. सो तेका हे दोन गजाली जाल्यो. तेका जेन्ना आरोपी म्हणटात तेणे खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय दिसता आनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तो रिजायन करता. जाल्यार अशें कितें जालें की तेजो जय जयकार करपाचो? सी जय जयकार करपाचो, he has taken accountability. I agree, he has taken accountability. Everyone agrees he's taken accountability. Now, if for example, जर how to explain it to you? Wait. जर आता for example, if a person has done something, he has not done it. If someone जर तेजे subordinates कितें तरी केला, okay? आता तेजे subordinates are already been inquired by the CBI, fine, or by any example, small example I'm giving you. Here they have already got him accountable. Yet to take accountability of whatever other is there, he has also resigned when he has not directly committed it. Then he committed the paper leak? No, he is subordinate. The subordinate म्हणजे NTA चे through झाला ती. So he has still taken responsibility and accountability for the future of the students. But before taking that, he has already done reforms for the students. की बाबा next 2027 and CBT म्हणून CBT चे through examination जातली. So the amount of reforms he has taken for the students, due to which our party members are praising him की बाबा तेणेन आपले आमचे भविष्य खातीर, आमचे भुरग्याचे भविष्य खातीर रिफॉर्म्स जे स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स घेतला तेजे संदर्भान दे आर सपोर्टिंग हिम. सो आता परत ह्या उमर खलीद टॉपिकाचेर येवया. उमर खलीद हो जो गोंयान टॉपिक येयलो, जो मनीस प्लॅकार्ड घेवन आशिल्लो त्या मनशाक रोखडो बेल मेळटा आनी
तुम्ही जो सगळो बोवाळ घातलो इवन बीजेपी कडल्यान प्रेस कॉन्फरन्सीस येयल्यो मागीर तुम्ही त्या दीस वचोन सगळो बोवाळ घातलो सो जो मनीस प्लॅकार्ड घेवन आशिल्लो ताका बेल मेळटा त्याच रातची बेल मेळटा आनी मागीर ही सगळी हे करचे पेक्षा तुमकां समज आतां हॉनेस्टली समज प्रोटेस्ट बीन कितें करपाक जाय आसलो जाल्यार तुम्ही पुलीस स्टेशनाचे भायर किंवा होम मिनिस्टरा कडेन वचोन हो डिमांड घालपाक जाय आशिल्लो की ताका कित्याक सोडलो काय म्हणून. हय आतां आमी त्या दिसाचेर येवया. सो ते दीस जाल्ले कितें वी नेवर केम टू टॉक टू द प्रोटेस्टर्स. आमी पुलिसा कडेन उलोवपा येयली की बाबा ही सगळी जी भायर आसा who are sympathizers of Umar Khalid, who are sympathizers of Sharjeel Imam, हेंका केन्ना तुम्ही भितर करता कित्याक जो मनीस तो थंय आशिल्लो तो हर घर से उमर खालिद निकलेगा, हर घर से शर्जील इमाम निकलेगा. हे कितें why is there, why do you all want to break the peace and harmony of Goa? हे हेजे पयलीं गोंयान असले प्रोटेस्ट खूब जाल्ले पूण असले केन्नाच ना. there were protests with respect to so many issues in Goa. No one has ever spoken such things or got such placards who have been under trial for UAPA. It is not कि बाबा साधारण पाकिट माराचो कितें सेक्शन लायला की बाबा कोण आनी कितें सेक्शन लायला. It is a UAPA which is threat to national security. पण माझो क्वेश्चन तुका कितें आशिल्लो की ज्या मनशान प्लॅकार्ड धरलें तो मनीस सामको तुमचो आरोपी जालो जाल्यार तेका जेन्ना भायर काडलो तेन्ना तेजेर कित्याक प्रोटेस्ट जालो ना. तेका भायर काडलो पुलिसांची चूक जाली तेणे पुलिसान तांकां बेगीन सोडपाक जाय नासलो ताका आनी कितें जावपाक जाय आशिल्लें असो तुमचे वटच्यान प्रोटेस्ट येवपाक जाय आशिल्लो न्हू. सी दिस इज इट अगेन कम्स टू द लॉ फॉर्म ऑफ दिस थिंग. म्हणजे ऑफकोर्स द लॉ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल. वी कॅनॉट बाबा फाल्यां आमी थंय वचून प्रोटेस्ट करपाक जायना विथ रिस्पेक्ट टू तेका कितें सोडलो म्हणून. आतां थ्रू वॉट एवर सेक्शन ही हॅड गॉट अ बेल ही गॉट अ बेल. But now my thing is that the police department has to seriously inquire about all this. I am not saying that they should just close their eyes and close their hands and sit. They have to go in depth. आता असले जो तो भुरगो आशिल्लो पळय कितले जाणां गोंयान आसा आमकां कितें खबर आसा. We don't know. So we have to, we are asking, we are demanding, even our party is demanding. पण हे पॉलिटिसायज चड जाताशें दिसना तुका. म्हाका दिसना कित्याक पॉलिटिसायज जाता. तुमचे बीजेपीचे लोक प्रेस कॉन्फरन्स घेतात हेचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेतात आनी काँग्रेसीचेर उलयतात काँग्रेसीक लागून अशें जालें सीजेपी मुवमेंटाचेर उलयतात. See, politicizing first and foremost the NEET issue was politicized by other parties. Let's be frank. आता ते दीस आपाचोय रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्लो काँग्रेसाचोय रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्लो तेंचे कित्याक बोबाड मारूंक ना. जर वाय डिडंट दे ओपन देयर माउथ की बाबा हे रॉंग म्हणून ती ओगी रावला आनी पळयता थंय शो. खंयचे दीस ते पुलीस स्टेशनाचे दीस आपाचो आनी काँग्रेसीचो they were there. Representative means they were there. Why were they standing with their hands and looking at the whole scenario? Now, after which whatever process has to be happening, I am 100% sure that our Goa police is doing their job. They are doing their job and I am requesting them to investigate thoroughly through it. जर इन्व्हेस्टिगेशन जायना जाल्यार तुमचो प्रोटेस्ट आमकां पळोवपाक मेळटलो. Of course पळोवपाक मेळटलो. गोवा पुलिसाच्या अगेन्स्ट प्रोटेस्ट करतले. गोवा पुलिसाच्या अगेन्स्ट I am 100% sure that Goa police will do it. No, आमकां प्रोटेस्ट करपाची जर गरज जालें ना ना. जाल्यार Then we will of course already आमच्या ऑफिसान सुद्धा सांगलेले की बाबा we have to see this and if not we will inquire, we will question the people sitting over there की बाबा कित्याक करिना तुम्ही म्हणून. So it is a threat to national security. Of course our police are always in the front line to protect our nation. आता हांव तुका एक नॅशनल लेवलाचो एक क्वेश्चन विचारता. जेन्ना उमर खालीद हो तुवें आतां बरे भशेन एक्सप्लेन केलें की उमर खालीद कसो एंटी नॅशनल एलिमेंट तो. ओके सो अशीं म्हाका नांवां आयज सकाळचें जेन्ना हांव रिसर्च करतालो तेन्ना मेळ्ळ्या. सुधाकर बडगुजर ओके हो 1993च्या बॉम्ब ब्लास्टान इनवॉल्व आशिल्लो अशें तेजेर मागीर खूब कोर्टान बी पावले ते. तशेंच प्रज्ञा सिंग ठाकूर हे मालेगांव ब्लास्टान 2008 मालेगांव जो ब्लास्ट जाला हितून इनवॉल्व आशिल्ले. आनी जो सुधाकर बडगुजर जो आसा तो बीजेपीन जॉइन जाता 2025 हे प्रज्ञा सिंग ठाकूर आसा ते बीजेपीन जॉइन जाता 2019. सो अशें कितें जाता की बीजेपीन जॉइन जाली की बाबा इतले व्हडले एंटी नॅशनल जे क्रायम तेंचेर लागलेले ते निवळ जाले. What has the court told you about the case? What is the case drawn come back to? I mean, end result of the court. अजून proceeding चालू आसा. What is the thing? पूण तेंचे एंटी नॅशनल म्हणून पडलेले न्हू. पण तशें
But if the court has already told them ki baba they are not guilty, or if the court has already said ki baba there is no evidence, whatever, if the court has already tracked ki baba certain things, then they are not guilty. आता फाल्या कोर्टान सुद्धा जर सांगले की बाबा उमर खालिदाचे अगेन्स्ट, म्हाका एक सांग, why has Supreme Court and High Court always rejected their bails? Because they themselves know ki baba it is something very serious. Umar Khalid and Shazir Imam, it is something very serious. That is why their bail has been rejected again and again. आता यांचो बेल त्याने अप्लाय केले, बेल वॉज गिवन टू देम. यू गेट वॉट आय मीन्स आय डोंट नो इफ आय एम एक्सप्लेनिंग टू यू प्रॉपरली, बट त्यांचो बेल मेळलो इज डिसायडेड बाय whom? The Supreme Court or the High Court. Now there cannot be anything above the Supreme Court to prove them guilty or to prove them innocent. आता Supreme Court enjani bail कित्याक दिवंक ना is Supreme Court has already seen that baba it is a thorough investigation is going on, it is something very serious, there have to be links found somewhere to somewhere. Then पूण जेन्ना तूं आतां कोर्टाचें तुवें म्हाका विचारलें की कोर्टान तेजे कितें जालां लास्ट फायनल ऑर्डर कितें येयल्या ती तुवें जेन्ना म्हाका विचारली, तशें गोंयांत सुद्दां खुबशे मिनिस्टर सुद्दां आशिल्ले, तेंचेर बीजेपीनूच एलिगेशन्स घातलेली, आनी ते जेन्ना बीजेपीन येयल्यात, बीजेपीचे आमदार जाले तेन्ना सुद्दां त्या कोर्टान ते झगडटाले. yes. ओके, सो तेन्ना ते बीजेपीन येता तेन्ना मागीर ते निवळ जाता? No, nothing like that. See, he is, how do you say it? आता फॉर एक्झाम्पल दे केम टू बीजेपी, नो प्रॉब्लेम, दॅट इज देअर चॉईस की बाबा त्यांचे पॉलिटिकल पार्टीज पयलीं खंय आशिल्ली ती तांकां खबर आसा की बाबा दे आर नॉट डुईंग एनीथिंग प्रॉपरली, सो ऑब्वियसली दे वील कम टू बीजेपी बिकॉज वी ऑलवेज कीप द नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड. तेंचेरूच आरोप घालतात. ना ना ना, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट. आमी हो विशयाचे सदांच फुडें चलता. आता जो मनीस, if it is my wish to come to BJP, it is my wish to come to BJP, irrespective of whoever says anything to me. Tomorrow if someone says ki baba the Congress, he is a congressman, he doesn't want to come to BJP, that is his choice, he doesn't want to come to BJP. We are not going to force anyone, nor we are going to force anyone to come. स्वतः जर तू जावन येता जाल्यार प्रॉब्लेम कितें आसा हितून? ओके, but we have never said ki baba the court cases are going on, the court has given their statement and verdict. They are giving the verdict, no, at the end. We have never said ki baba court cases. कोणाकूय बीजेपीन घेतले? ना. जर स्वतः जावन येईल जाल्यार कोणाकूय घेतले? No. It depends. No, it depends. Of course, it depends. That you will have to ask this thing. That ओके, it depends. सो आनी एक प्रोटेस्ट जालो तितून तुमचे युथ लिडर जे आसा ते खूब दिसले, ते म्हणजे काँग्रेसीचे भायर जी गर्दी जाली थंय काँग्रेसीचे भायर जो प्रोटेस्ट जालो थंय तुमचे युथ लिडर खूब दिसले. तेजे उपरांत एक तुमचेर आरोप जालो तो म्हणजे की एक तुम्ही अनपार्लमेंटरी वर्ड वापरलो म्हणून, तो हांव हांगा वापरूंक सोदिना, पूण तुम्ही एक अनपार्लमेंटरी वर्ड वापरलो म्हणून, सो हो वर्ड वापरप कितले पर्यंत सारकें अशें दिसता तुका? See, this answer has been given by a party president already, so I would not want to answer it. पण कित्याक तुमचे युथ लिडर आशिल्ले He पळय has ते also given an answer towards that. So ना, म्हाका whatever- तुजे आन्सर जाय, पार्टी प्रेसिडेंटाचे आन्सर घेतले. ना, whatever the party president says is what I'm saying. ओके, सो हे What he has- सिस्टमॅटिक सायडीक No, systematic siding no. आता माझे हायर अप्सान ऑलरेडी आन्सर दिले, हांव त्यांचे आनी वाय शुड आय स्पीक, दे हॅव ऑलरेडी हॅव गिवन एन पण तो अनपार्लमेंटरी वर्ड आनीक तो नॉर्मली अशें कोण वापरनात तो शब्द, आनीक ते तुमी पब्लिकली येतात आनी तुमचे युवा मोर्चाचे कोण तरी एक भुरगे अशें कोण तरी आशिल्ले आनी ते मोठे मोठ्यान म्हणटाले, सो तेका लागून हांव तुजे कडल्यान आन्सर एक्सपेक्ट करतालो. He has already answered, so I would not like to answer that. ओके, आनी एक विशय येता तो फाटल्या दिसांनी किड्यांचो विशय जालो युनिव्हर्सिटी. Yes. ओके, सो ह्या विशयाचेर तुमचेर आनी एक असो आरोप जाता की तुमी जाय जाल्यार तुमी तो रोखडोच हे करू सॉर्ट आउट करूं शकताले, आनी जाय जाल्यार कित्याक सरकार तुमचो आसा, सगळें तुमचें आसा, तुमी तेजेर जाय तशें एक्शन घेवंक शकताली, पूण तुमी तो खंय तरी मोर्चा व्हेलो आनी मोर्चा व्हरतना सुद्दां थंय खंय अशें जाता की तुमकां जाल्यार 20-25 जाणांक भितर घेतात आनी बाकीचे कोण वयतात जाल्यार 5 जाणांचे डेलिगेशन वयचें पडटा, 5 जाणांक वयचें पडटा, थंय भितर वयचें पडटा. सो हे सगळें कितें, आनी हे किड्यांचें जें प्रकरण आसा त्या प्रकरणाचेर तुमी खरेंच पॉलिटिसायज करपाचो प्रयत्न केलो? No. So let me be clear की आमी प्रोटेस्ट वेल्लो, ओके, तेजे पयलीं ABVP had given a memorandum. I think NSUI also had given a memorandum. तेजे पयलीं लास्ट सेमिस्टरान आमचो एक भुरगो आशिल्लो, तेणें परते तेन्ना लास्ट सेमिस्टराक मेमोरेंडम दिल्लो.
ते मेमोरंडम दिवन रजिस्टर हॅड टेकन एक्शन्स. ओके, मीन्स ही हॅड गिवन अ कितें ते म्हणटा शो कॉज नोटीस की बाबा प्लीज डू इट प्रॉपरली. 15 days तेणेन परते सारके केले. 15 days केले बीन मागीर एग्जामी आयल्यो वॉट एवर इट इज. नाव कमिंग टू दीस सिच्युएशन. आतां कितें जाल्लें, वी वेंट टू द युनिवर्सिटी. आय अग्री, एवरीवन नोज दॅट. देर वॉज पुलीस आउटसायड. ओके, आमी तेन्ना प्रेस येवंक नाशिल्ले म्हणून लोकांक खबर ना की बाबा पुलिसान आमकांय आडयला. इट इज नॉट दॅट की पुलिसान आमकां आडोवंक नाशिल्ले. पुलिसान आमकां आडयला. वी वेंट थ्रू द रजिस्टर्स ऑफिस. आमी थंय कितें म्हणलें की बाबा हाऊ मेनी टायम्स आर यू गोइंग टू से बाबा एगेन एंड एगेन शो कॉज नोटीस धाडटलो. कितें एक्शन घेवपाक जाय तें इमिजिएट घेवपाक जाय. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हू इज गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेल्थ ऑफ द स्टुडंट्स? फाल्यां जर तांकां फूड पॉयझनिंग जालो किंवा आनी कितें जालें, हू इज गोइंग टू टेक पण रिस्पॉन्सिबिलिटी? हितून सुद्दां जे ओपोजीट कोण आसात No. 1 second. And it is an autonomous body. Goa University is an autonomous body. That I think everyone should know. So it is necessary for us to go and ask such things, which is, it is wrong for the health for the students. फाल्यां कोण भुरगो बरो ना जालो जाल्यार युनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली ना मागीर. सो हितून तुमचेर अशें जाता की NSUI आसूं किंवा बाकीचे जे ऑर्गनायझेशन आसात ती तुमचे अगेन्स्ट आसात, तांकां खंय तरी सारको चान्स मेळना. पूण तुमी जो कितें केलो तो सगळो असो तांकां पॉलिटिसायज करपाक कित्याक चान्स मेळना? NSUI if they are barging into our कोण स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कालूच जाला तें, जाल्यार हिंगा तुमकां वचपाक कितें जातालें युनिवर्सिटीन? जावन तुमकां विशय खबर आसा तुमी डायरेक्ट चला न्ही. I'm saying what if you all are feeling that we are politicizing this issue, you all should have taken it up. You all are just going and giving memorandums every now and then and the university is not taking action. Then somewhere we also have to come down and field and tell baba ki baba this is wrong, you have to take strict action against these people. सो थँक्यू सो मच करिना, तुवें टायम काडून तूं हांगा येयलें आनी आमचो वेळ हांगा सोंपला. आनी खूब कितें उलयनशें दिसतालें पूण आमचो वेळ हांगा सोंपला. सो हे जे फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें जेन झीचें जें आंदोलन जालें आनी तितून भितर खुबशे अशे प्रश्न उप्रासलेले, तेजे उत्तर घेवपाक लागून करिना शिरोडकराक आमी आयज आमच्या स्टुडियोन आपयले आनी आशा करता की तुमकां खुबशी अशी उत्तरां मेळ्ळी आसतलीं. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.